प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्यो संवसारांत आमी एक मनीस जात, पूण जरी वेगवेगळीं मनशां आमी कांय वाठारांनी जियेतात आनी त्या वाठारांत आमकां एकामेकाचो सहकार जाय. आमी कांय कॉलनी म्हणटा, ते कॉलनींत बाराबोर एकामेका सांगाता जिवंक जाय. कोणें जर नळ सोडलो जाल्यार कॉलनीक मार बसता. तशेंच आमच्या गांवांत आमी जियेतना सगळीं गांवची बाराबोर अशीं जियेनात, आमच्या वाड्यांनी आमी जियेता. आनीक हे मनशांच मदें न्हय, पूण केन्ना केन्नाय जनावरां मदें वेगवेगळीं जिवाणीं आसात, तीं सांगाता जियेतात हें आमी पळयता. सुकणीं दादल्या लिंगाचो बायल लिंगाची सांगाता वावुरतात. तांती घातली म्हणटच थंय रावतात. आमी मुयो पळयता, सांगातान वावुरतात. आमी मोवाचें मुसांग पळयता, आनी मोवाचे मूस कांय वचून फुलांचो रोस हाडटात, कांय मूस आपले मेणाची आपले गोराणें करतात, आनीक तांचे मदें वेगवेगळ्यो वावर आसता. अशेंच आमच्या मनीस कुळांत आमी जरी सगळीं बाराबोर आसा, आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या वेगवेगळ्या गांवांची वेगवेगळ्या वाड्यांतलीं, आनीक हांगा आमी एकठांय जाल्या खरी, पूण परतून आमी आमच्या घरा वेतल्या, आमच्या वाड्यान वेतल्या. आमकां एक समुदाय जाय, आनी समुदायान आमी जियेतना आमी आमच्या जिविताची चाल वाडयता. असलोच समुदाय बाग्योंत इनासान घडलो, आनीक ताचो हेतू आसलो की ह्या समुदायांतल्यान जेजूची वळख, जेजूचो मोग वाडचो म्हणून. म्हणटच जेन्ना ते पारिसाक शिकताले तेन्ना 7 जाण एकठांय जाले, आनीक आपलो समुदाय घडोवन एकठांय जेवन एक संस्था घडोवंक तांची आशा आसली. आनी हें तांणी केलें. बाग्योंत इनासान हेरांक जे शिकताले तांकां एकठांय केले, आनी बाग्योंत फ्रांसीस शावियर तांचे मदलो एकलो. तांणी हो समुदाय घडटना बरोबर 30 दिसाचो रेतीर करून आपल्याक उत्तेजन घेतलें, आनी ह्या उत्तेजनान आपले फुडार कसो चलचो, आपले मिसांव कशें चलोवचें हें तांच्या मनांत आयलें. आनी बाग्योंत फ्रांसीस शावियर ह्या पंगडाचो वांगडी. तो एके वाटेन पयलो इनासा बरोबर वचनासलो, पूण इनासान ताचें मन उजवाडावन ताका आपल्या बारा घेतलो, आनीक ताचें मन बदल्लें. आनीक जेन्ना पाप साहेबान ह्या पंगडा कडेन उदेंतीक देवाचें उतर परगोटपाची गरज आसा म्हणून सांगलें, तेन्ना इनासान दोगांक विचून काडले. एक सिमांव रोद्रिगीस आनी दुसरो निकोलास बोबादिला. दुयेंत पडलो, आनी तेन्ना इनासाक
प्रश्न पडलो कोणाक धाडचो, आनी ताणें फ्रांसीस शावेराक धाडलो आनी फ्रांसीस शावेराक एक मिस्योनार कसो आमच्या गोंया पावलो. पयले सुवातेर एकठांय जेवन एक समुदाय कसो जेवन ताणें जेजूक अणभवलो आनी उपरांत आपले मिसांव घेवन ते हांगा पावले. फ्रांसीस शावेर गोंयांत आयलो पूण गोंयांतूच रावलो ना, देवाचें उतर परगटलें आनी उपरांत दोखिनेक तामिळनाड आनी उपरांत तो दुसरे वाटेन आजच्या जपानांत पासून पावलो. पूण सगळ्या वेळार तो आपलो पंगड घेवन वावुरतालो, म्हणजे भुरग्यांचो एक पंगड करून तो एक समुदाय घडटालो, तांकां कापीण मारून एकठांय करतालो आनी तांकां शिकयतालो. तो दोखिनेक वचून ताणें त्या लोकां मदें आपली तांची भास शिकलो आनी तांचे सगळे एक समुदाय घडलो आनी थंय तान आपलो वावर फुडें व्हेलो. उपरांत जपानाक वचून आपली त्या ती पावलां मारली. फ्रांसीस शावेरान हें केलां तें जेजून पयलें केल्लें. जेजून आपलो वावर फुडें व्हरचे आदीं आपल्याक 12 जाणांक वेंचून काडले आनी 12 जाणांक वेंचून काडून ते ताचे सांगातार रावून तांणी जेजूक अणभवलो आनी जेजूक अणभवल्या उपरांत तांणी आपल्या बाराबर आसतनाच तांकां दोगांक गांवांनी धाडले मिसांव चलोवंक. जेजूचो अणभव घेतलो, जेजूची शिकवण घेतली आनी भायर तशेंच ते दुसरें काम करूंक गेले. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेन्ना आमी उलयता, आमी आयकलां ते खरें म्हणल्यार जेन्ना 72 जाण पोत्तय आयले तेन्ना जेजू हो उद्गार करता, तुमी पळेतात ते पळयतले दोळे सुभागी. कित्याक तांणी जायतो वावर केलो आनी त्याच बरोबर जेजूचो अणभव घेतलो. आयज आमकां जेजू दिसना, आमी भावार्थाच्या दोळ्यांनी जेजूक पळयता आनीक आमी हो अणभव आमच्या फिरगोजेन जरी घेता तरी आमच्या वाड्यांतले आमी हो अणभव जियेता. जेन्ना आमच्या खुर्सा कडेन आमी एकठांय जाता तेन्ना समुदाय घडटा, जेन्ना सायबिणीक आमी एकठांय जाता तेन्ना समुदाय घडटा. आनी त्याच बरोबर हेर जमाती आमी करता. आतां आमचे फिरगोज सभे वरवीं आमचो समुदाय आमचे समुदाय वाडचे म्हणून आमकां आग्रो केला, तेय बी समुदाय आनी ह्या समुदायांत आमी जियेता. पूण ह्या समुदायांत आमी जियेतना केन्नाय आमी वांकडे अणभवता. केन्नाय त्या घरांतसून म्हाका सायबीण नाका, तरी ती म्हज्या घराक येयल्ली सायबिणीक येयल्ली म्हाका जाय. समुदाय घडटा पूण आमचे मदें वेगळोचार आनी हो वेगळोचार भाव भयणीनो इनासाच्या समुदायान घडलो, जेजूच्याय समुदायान घडलो. देखून निराशी जावपाची गरज ना. जेजूचे शीस आपूण व्हडलो तूं व्हडलो ही उजत करताले. जेन्ना थोड्यांनी म्हणलें तुज्या उजव्या हाताक म्हजे पुताक दवर म्हणून जेबेदाची पतीन तांकां सांगता तेन्ना ते रागार जातात, पूण तो सांचे मदें वाद विवाद जातालो. पूण जेन्ना जेजूचो अणभव तांकां मेळ्ळो तेन्ना ताणें ते सगळे सोडले. मागीर तांचे मदें वेगळोचार नासलो. आपले मिसांव मनान घेवन ते फुडें गेले आनी गांवांनी जेजूक परगटलो. आयज आमकांय हो जेजू होच उलो मारता. आमच्या समुदायांनी जेजूचो अणभव घेवंक आनीक आमचो वेगळोचार पयस करूंक आमकां जेजू उलो मारता आनी भाग्यून फ्रांसीस शावेर आमकां देख दिता. भाग्यून फ्रांसीस शावेर हाचो अणभव इनासा कडेन तितलो बरो नासलो. पयले ताका बेजार येतालो, पूण उपरांत
इनासा सांगाता जें कितें हांगा घडटा तें मागीर तो बरयतालो, ताचो आदार मागतालो, ताची बूद मागतालो. तेच भाशेन आमी आमच्या समुदायांत एकामेकाचो आदार मागून आमचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां आपयल्यात. आनी हे मिसांव आमी कशें फुडें व्हरतले हांव भाव भयणीनो. पयले सुवातेर आमी एकठांय मागणें करून एकामेकाच्या गरजांक मागणें करूंक आमकां भोव गरजेचें. एकामेकाच्या गरजांक जेन्ना आमी प्रार्थिता तेन्ना आमचे मदें संबंद अदीक घट जाता. देवाच्या उतराचो अणभव घेवन ताचेर नियाळून आमी आमचे समुदाय घट करूंक वावुरया. दुसरी वस्त आमचे समुदाय फक्त मागण्याचे जमे जावंक जायना, कोरण्याचे जमे जावंक जाय. म्हणटच कोण पिडेवंतांक कोण गरजेवंतांक हांवें म्हजो आदार दिवंक जाय. एकामेकाच्या सांगातान दुसऱ्याच्या आदाराक पावूंक गरज. आनी अदीक करून दुबळ्या सवे आमी कितें करूं येता तें करूंक गरज. आनी तिसरी वस्त म्हणल्यार जेन्ना आमी समुदायांत जेजूक अणभवता, जेन्ना आमच्या समुदायांत बरें करता, त्याच बरोबर आमचे मिसांव दुसऱ्या सवे आमच्या समुदाया भायर आमी जिवंक आमकां उलो मारला. जेजूचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक, आमचो अणभव दुसऱ्यांक सांगूंक आनी त्याच बरोबर आमी दुसऱ्या समुदायांक आमचो आदार दिवन तांकांय आमची जिविताची देख दिवंक आमकां आपयल्यात. आयच्या पयल्या वाचपान बिबटो वाग आनी बोकडी बाराबर जियेता अशें इजायास प्रवादी सांगता. आमचे मदें वेगळोचार आसतलो, आमचे मदें दुस्मानकाय आसतली, पूण जेन्ना आमी जेजूच्या अणभवान जियेता आमच्या समुदायांत आमी दुस्मान पासून जाल्यार आमकां कोणें वायट केलें जाल्यार पासून आमी सांगाता जेजू सांगाता शांतीन जियेतले.